वेलकम टू कोंकण टेस्ट शेफ डॉन किचन. नमस्कार सगळ्यांक, हांव विनोद नायक. तर आयज खुबे घालून आमी सुके करया. तर आयच्या रेसिपीन आमी करया तिसऱ्याचे सुके. 2 कांदे रेसिपी सारखे पळोवन घेयात. 2 कांदे बरे बारीक शिनून घेवप. नाईफ बरे शार्प करून घेता आणि चॉप करपाचे टेक्नीक पळोवन घेयात. एकदम इजी मेथड, तुम्ही ट्राय करचे. हे बघा, हॉटेलांनी आमी आजरांनी कांदे कापपाचे आसता आमकां, आमी अशेंच फटाफट ह्या भाशेन कापता. तर म्हटलें तुमकांय दाखोवया. हे पळयात, एकदम फायन बरे चॉप जाल्ल्या. आता टोमाट, एक टोमाट लागतले आमकां. टोमाटो आमी त्याच भाशेन कट करून घेवया. हे भाशेन शिनून घेतले. पळया, डायरेक्ट तोपान कोथमीर घालया, ओली कोथमीर. टोमाट घालया. आता अर्दवळ नाल्ल लागतलो आमकां, किसून घेवया ह्या भाशेन. कांदो घालया. आणि हिरवी मिरसांग कितले जाय तितले घाला तुम्ही. हांवें 2 घेतला. आणि तिसऱ्यो धुवन जाले उपरांत पयलीं बरें धुवन घेता आणि मागीर एक शिपी करता. एक शिपी म्हटल्यार एक शिपी काडून उडोवप, मांस आसलेली शिपी दवरप. हे एक शिपी. आता तिसऱ्याचे कट्टरस घालया. खुबे वापरता हांगासर. परदेशान मातशे तिसरे मेळपाक मातशे त्रास पडटा. जे मेळटा ते करप. तिसरे खुबे कितें घेयात. आता मसालो पळयात. व्हिडिओ सारके पळोवन घेयात. मागीर लोक विचारता हे घालून ना ते घालून ना. आता हळद घालता. अर्दो टीस्पून आसा जिरे. आता हे सुके कोथमीर पावडर. गरम मसाला. मागीर गरम मसाला. हेजे रेसिपी तुमकां शेफ डॉन किचनान मेळटले. ऑलरेडी केल्ले आसा आमी होममेड गरम मसाला तो. तर मीठ घालया. मोठे मीठ वापरता हांव. आणि इल्ले कोथमीर उरलेले ते इल्ले घालता. सारके देठा सकट घालप. काय वेस्ट जावपा जायना. आणि आता आमी बरें मिक्स करून घेवया. बरें 2-3 मिनटां बरें मिक्स करून घेवया. बरें लागपा जाय मीठ मसालो ते सगळे सारके मिक्स जावपा जाय. ताका लागून बरें मिक्स करून घेवपा जाय. वेगवेगळे गांवान वेगवेगळे स्टायलीन तिसऱ्याचे सुके करता. आता धाकण लावया आणि 12 ते 15 मिनटां हेका आमी शिजोवया. अजूनय सारकें जावना. आता आनी धाकण लावया. आनी एक 5 मिनटां पळया. अशें दिसतलें तुमकां. आता आमी घालया 4 ते 5 कोकम. आता स्लो कूक हे. हांव चडशें म्हाजें जेवण एकदम गॅस एकदम बारीक करून करता. तातूंत कितें न्ही लासपाचे चान्सीस कमी आसता आनी जेवणूय बरें रुचीक जाता. तर कोकम सारकें बुडोवन घेवपा जाय थिंगा. एक पाटी उदक सुकलें काय मागीर तुमकां चान्स मेळपाना. आता उदक सुकसर आमकां हे तिसऱ्यो सुकोवपा जाय. आनी 10 मिनटां जाल्ले आसा. आता कोकम घालून चॅक करया आमी. पळयात उदक आसा काय पळोवया. पळय उदक आसा इल्लोसो तो पळय दिसता. उदक सारकें सुकोवया आमी. तेन्ना तुमकां जे बरें टेस्ट आहा न्ही तिसऱ्याचे ते तुमकां कळटले. कित्याक एकदम सुके तिसऱ्याचे सुके न्ही हे सारके सुके. हेतून तुमकां ग्रेवी बी काय आसपाना. तर अनेक 5 मिनटां धाकण लावून सुकोवया उदक. आता तेन्ना पर्यंत हांव हे तिसरी सर्व करपाचे तयारी करता. आडसार घेता आणि हेतून हांव सर्व करता.
पळयात आतां उदीक सारकें सुकलेलें आसा. आता हे आमचे तिसरेचे सुके तयार आसा. तर आमी आतां सर्व करया. व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी कितें बरें बरें प्रेजेंटेशन करचें पडटा, तर हे सगळे नाटकां आमकां करचें पडटा व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांनी. तुमकां जाय भशेन ते भशेन तुमी सर्व करा. हांव म्हाजे स्टायलीन तुमकां सर्व करून दाखयता. हे पळय आतां हे भाशेन हांव प्रेजेंटेशन करता. हातून कितें तुमगे सयरे बिरे येयले न्ही, हे भशेन दिले न्ही, अरे ते हालतले सारके. तर हे जाले आमचे तिसरेचे सुके रेडी. तर आयचे रेसिपी तुमकां कशें दिसले कमेंट सेक्शनान कळयात. वेगवेगळ्या घरान वेगवेगळे पद्दत. तर हे रेसिपीन इतलेच मसालो वता आनी अशें हेच भशेन आमी सुके करता. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. देव बरें करूं.